गोंयकारांच्या ताटात नुस्तें ना जाल्यार तांकां जेवणाची एकूय उणी वचना। गोंयांत नुस्त्याच्या दरांत वाड जाता। हो मुद्दो आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत मांडलो। नुस्त्याचे दर वाडपा फाटली कारणां खंयची, तशेंच गिरायकांक दिलासो दिवपा खातीर प्रस्तावित अनुदानीत नुस्तें येवजणे विशीं सरकारान म्हायती दिवची, असो प्रश्न विजयान विधानसभेत केलो। खोल दर्यांत वचून नुस्तेमारी करतल्यांचो श्रीलंका सारकिल्या देशाक फायदो जाता। राज्य सरकार हे खातीर पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांक प्रोत्साहन दिना, अशी टिका आमदार विजय सरदेसायान केली। डीप सी फिशिंग हे डीप सी फिशिंगांतल्यान खरें नुस्तें येता। गोंयचे चड करून फिशिंग बोट ज्यो आहात त्यो 23 मीटर लांबायेच्यो आसता, पूण इफेक्टीव डीप सी फिशिंग करतलो जाल्यार 30 ते 35 मिटराची फिशिंग वेसल गरजेची आसता। आता श्रीलंकन आनी चायनीज वेसल्स अरेबियन सीन पावपाक लागल्या आनी तांची सायज 60 ते 70 मीटर आसता आनी ती तांकां फिश फायंडिंग नॅव्हिगेशन टेक्नॉलॉजी हे सगळें बरें आसता आनी दे हार्वेस्ट फिश ऑन अ मच लार्जर स्केल। सो म्हजो क्वेश्चन असो आहा की सरकार रिफॉर्म्स हाडपाक तयार आहा की डीप सी फिशिंगाक तुमी आदार करतले आनी आदार करतले जाल्यार कशें करतले? खोल दर्यांत वचून नुस्तेमारी करपा खातीर केंद्र सरकाराच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणेचो लाव घेवचो। गोंय सरकारूय तांकां गरजेचें सगळें सहकार्य करपाक तयार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलें। त्या खातीर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान ऑलरेडी जे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो योजना तुजी एडवान्स टेक्नॉलॉजी आसतली बोट घेवपाक आसतली हाच्या खातीर ऑलरेडी आसा आनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियातल्या ब्लू इकॉनॉमी कन्सेप्टांतल्यान वेरियस आसा। म्हणून हांव गोंयकारांक उलो मारता की तांच्यांनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्यो ह्यो स्किमी घेवच्यो। अजूनय ताका सपोर्ट जो एडिशनल जाय आसत पळय न्ही जाल्यार गोंय सरकार म्हणून आमी दिवपाक तयार आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।